हायकोर्टान बिस्मार्क डायसाच्या कथित खुनाचे केशीत निमाणो रिपोर्ट दिवंक क्रायम ब्रांचीक 2 म्हयन्याचो प्रास दिला। 2015च्या नोव्हेंबरांत बिस्मार्काची बॉडी सांतिस्तेव मानशेकडेन मेळिल्ली। पोलिसांक पोस्टमॉर्टम वा फॉरेन्सिक रिपोर्टांत खून म्हणपा सारकें कांयच दिसलें ना। उपरांत हायकोर्टान सांगले उपरांत क्रायम ब्रांचीन खून म्हूण केस रजिस्टर केल्ली, मात तसले पुरावे अजून मेळिल्ले ना। बिस्मार्क डायसाचे केशीत फायनल रिपोर्ट दिवपाक हायकोर्टान 4 जानेराची डेडलायन दिल्ली, मात क्रायम ब्रांचीक दिल्ल्या वेळात रिपोर्ट दिवंक अपेस आयलो। आता क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टा कडेन आनीक वेळ मागला। कोर्टान विनवणी मान्य करून फायनल रिपोर्ट दिवपाक 8 सप्तकांचो वेळ दिला। 7 नोव्हेंबर 2015 ओल्ड गोवा पुलिशेक सांतिस्तेव न्हयदेगेर बिस्मार्क डायसाची कूड दुबावीत तरेन उफेताना मेळिल्ली। उपरांत केस क्रायम ब्रांचीक दिली। क्रायम ब्रांचीन बिस्मार्काच्या प्रकरणाची चौकशी करून ताका बुडून मरण आयला म्हूण सांगलें, मात बिस्मार्काची फामील आनी इश्ट हायकोर्टात पावले। ते उपरांत हायकोर्टान बिस्मार्काचो खून जाला म्हूण केस नोंद करची आनी परत चौकशी करची म्हूण क्रायम ब्रांचीक आदेश दिलो। क्रायम ब्रांचीच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण नव्यान चौकशी करूनय बिस्मार्काचो खून जाला म्हणपा सारकें कांयच मेळिल्लें ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोंय सरकाराचे प्रशासन हळूहळू डिजिटल आनी ई सेवी करपाचो यत्न चल्ला। शार उदरगत खात्याच्या वेब पोर्टलाचें शार उदरगत मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान लॉन्चिंग केलें। WRD मंत्र्यान वेब पोर्टल लॉन्च केल्लें। आतां शार उदरगत खात्यान बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट, हाऊस टॅक्स, टॅक्स भरप, लायसन फी, NOCक अर्ज, पसऱ्याचें भाडें भरप अशे तरेच्यो सुमार 17 सेवा ई सर्विसीस पोर्टला वरवीं मेळटल्यो। So the different features of this software is we have got an option for payment of taxes, wherein we can pay the house tax, we can pay the lease rent, and trade and signboard fees. They can go through the grievance, register a complaint, and in this we have got various categories. If it's related to house tax, then we can select that house tax, and then lodge the complaint. We get a complaint reference number, which can be viewed at the dashboard software which is available at all municipal councils. Sensitize them on that. They should respond. Maximum public grievances are blocked in DMA. I don't know whether you are aware. The 34 critical out of the 22 are various municipalities. It's not DMA actually, it's municipality. एक तो उसमें टाइम जाता है, DMA के पास पहुँच गया कि बाद में उनके पास भेजो। So, but for construction license, rest all the services are covered under this. So, if you look at this, there are various. So, it is not online response. It is online application in this case, and the concerned officer will check up the document. Yes. And after scrutinizing, he will make the approve the correction, or he'll approve the corrections, and the corrections will be made, and then the applicant. Or he will give message to the applicant saying that the documents are not adequate. Yes. But in 7 days time, sir, we are supposed to respond. There is a dashboard for the DMA as well as for the chief officers, wherein they can see. No, because there is a Public Service Guarantee Act which I have asked them to notify with effect from 1/4. These are all required for that actually. That is, I can apply online for a trade license. The trade license application as well as for transfer of house tax. We have income certificates which are issued by the municipal council, and NOC for water and power. Portal. This is the first portal of its kind in India, I can say, wherein we have got a common portal for all the councils. Otherwise, it's all spread out in different URLs. So here, this is a place wherein all of them can come to this particular site, and then from here they can go to each individual municipal councils or. If you are working, then get solid waste management in loop. Okay. Because they are coordinating. So the whatever portal or whatever link you have should be also linked to that. So tomorrow if someone takes a photograph of the garbage, then the app should directly load it here, and with position, and also should go to GS Goa Solid Waste Management Corporation. Garbage is one of the services which municipalities can be more efficient by giving data on the portal. केळशी पंचायत आनी कुठ्ठाळी पंचायत वेगळ्यो जाल्यो खऱ्यो, मात केळशी पंचायतीक अजून कांयच फंड दिल्लो ना। फंड ना म्हूण पंचायतीक कसलींच कामां करपाक मेळना।
शेजारचो पंचायत मंत्री मावीन म्हणटा ताका कांयच खबर ना. खबर असल्यार खंय तो तांकां कितें तरी पर्याय दितलो आशिल्लो. आतां आमचे बायफकेट जाले ऑलमोस्ट 6 months जाले आनी आतां आमी हांगा येयले 2 म्हयने जाले. आमची केरोसे पंचायत येयल्या अजून पासून आमकां फांडी येवंक ना. ऑलरेडी आमकां ऑर्डर येयल्ली कोर्टारी ऑर्डर येयली केरोसे पंचायती फंड्स दिवचे म्हणून पूण तेणी अजून पासून दिवना. तेणी रिजेक्ट केलो ऑर्डर आनी आपले लिगल एडवायस घेवपाक जाय म्हणटा. जाल्यार आतां फंड्स नासून आमी कशें हें करतली. इवन म्हाजे पंच जे आसा ते म्हाका डेवलपमेंट करपा लागून म्हाका म्हणटा म्हणजे आपूण कशें डेवलपमेंट करूं तुजें फंड ना जाल्यार. त्यामुळे फंड्स आमकां दिवंक ना जाल्यार आनी हांव आनी कितें करतलें. टी जाली तूं अलॉंग विथ आमचे लोकल MLA आनी डायरेक्टर पंचायत डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आनी डेप्युटी सरपंच बोथ द विलेज आनी आमी जॉयंट डिसिजन घेतलें कितें एटलिस्ट 1 yearचो फंड्स आमी रिलीज करूया आनी एक्सेप्ट केले. दोनूय सायडीन पार्टीन दोनूय एक्सेप्ट केले. एक्सेप्ट करून आतां ऑर्डर कोणाच्या ऑर्डर आयले आमकां डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर दिली तांकां रिलीज करून फंड्स तांच्या अकाउंटान आसा ते. आतां ती म्हणटा कितें आमकां लिगल एडवायस घेवपाक जाय म्हणून ऑर्डर आयल्ले लिगल इट्स ऑल ही ऑर्डर एक्चुअली लिगली आसा पूण ती म्हणटा आनीक लिगल एडवायस घेवपाक जाय. नो प्रॉब्लेम. शेजारचो आमदार पंचायत मंत्री मॉविनाच्या राज्याक खंय कांयच खबर ना. ताका कोणें कांयच सांगलेंच ना. Then they should come to me. No, they have not come to me. If they had come to me, I would have given them a solution. डिसेंबर 2016 तेन्नाचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मंत्रिमंडळान निर्णय घेवन दोनूय पंचायती वेगळ्यो केल्यो. पंचायती वेगळ्यो जाल्यो, ऑफिसाय वेगळी जाली. मात 2 वर्सां जाली फंड खंय आजून कुठ्ठाय पंचायती कडेनूच. पंचायती वेगळ्यो करून कितें दिवे लायले? प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.